थोड़े डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी के लिए था उसकी लेटर यूज कर दिया लेटर यूज केल्या शोधून हो सील आमच्या ऑफिसाचो आसा माझ्याकडे असता तो सील यूज केला सगळे डॉक्युमेंट्स दिल्ले आसात प्रत्येकान सगळ्यात भाई MLA दिल्ले आसा त्यांचे सगळे डॉक्युमेंट्स फायलिंग आसा ह्या हेजेर आमकां इमिजिएट एक्शन एक्नॉलेजमेंट forgery घातल्यात, cheating घातल्यात, using false documents as a genuine documents, possessing and using our counterfeit seal and the letterhead, false evidence and false declaration. So here I mean basically complaint. Suruh, jauh kan sama. Bukan begitu. ही आमची चंद्रा महिला म्हणून अध्यक्ष बिना नाही लेट झाली आमचे सगळे निघला का होय नी कोविडला लावून आता ते पियाचा और ही फुल फाइल एक फोटोकॉपी दो एक्सपेक्ट करपा शकता फायली इन्वेस्टिगेशन चोरी जाली आमचे डॉक्युमेंट्स चोरून गेले फॉर्ज केले म्हणजे तुमचोच कॉमन तुमचो जर सील आमी जर हांव यूज करता कोणाकडल्यान डुप्लिकेट करून दिले जाल्यार दुसरे मिटिंग्स दाखयल्यात त्यो मिटींग म्हाजे शिवाय कोण घेवपाक शकना मिनिट्स आमचे कडेन आसा सो कंप्लीट म्हणजे कोण सायन मारलेले आसा हे सायन आमकां थोड्यांक वळखूंक शकना आमी PCC ऑफिस बेगर जावपाकूच शकना कोणी येता आनी PCC ऑफिस बेगर मिनिट्स रेकॉर्ड करता प्रेशराचेर बीन हे करपाक जाय थँक्यू So FIR कमी मिळते कायच मिळते पळयता न्हू पळयता कंप्लेंट पळयता आनी गो तुवें कंप्लेंट तर लो FIR कॉपी केली मिळते सरकारा अंडर प्रेशराचेर हें करता आमकां आमकां कोर्टाक वचून ते सगळे डायरेक्शन दिवपाक पडटलें न्याय मेळना प्रॉब्लम जाता
येस थँक्यू. बाहेर घे बिकर घेऊन बाहेर ये. पोलीस स्टेशन बिकर नका बाहेर गिरीश तुझ्या घडला तुझ्या आयज आमचे कडेन एक डॉक्युमेंट पावले जेन्ना आमचे मॅटर डिस्क्वॉलिफिकेशनाचे चलताले तेन्ना आनी ते हेजे प्रमाणे एक मिटींग जाली गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची आनी त्या मिटिंगेक एक रेजोल्युशन घेतलें की गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमदारा सकट भारतीय जनता पार्टीक मर्ज जालें. आमी डॉक्युमेंट चॅक केले मिनिट्स बूक जे म्हाजे पोझिशनान आसात सगळे एज अ प्रेसिडेंट आय एम द कस्टडियन ऑफ ऑल द डॉक्युमेंट्स ऑफ माय पार्टी. लेटर हेड आमगे सील मिनिट्स बूक आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की आमची मिटींग 10 जुलय 2019 जावंकूच ना. 2 मिटींग आमच्या ऑफिस बेरान जाली. एक जाली 29 मे 2019 आनी दुसरी 8 डिसेंबर 2018. म्हणजे ही 2 भशेन मिटींग आसता आमचे. PCC ऑफिस बेरर्स मिटींग ही 29 मे 2019 म्हणजे ते क्लेम करतात 10 जुलयाक जाली म्हणून. सो तेजी पयलींची मिटींग लास्ट जाली ती 29 मे आनी तेजे नंतरची मिटींग जाली ती 24 जुलय 2019. सो हेजे मदीं आनी आमचे ऑफिस बेरर मिटींग जाली ना. आमची PCC एक्झिक्युटीव कमिटी आसता तेजी लास्ट मिटींग तेजे डेटी पयली जाली ती 8 डिसेंबर 2018 आनी तेजे नंतर जाली ती 12 ऑक्टोबर 2019. सो त्या दिसाक एक्झिक्युटीव मिटींग जाली ना. PCC ऑफिस बेरर मिटींग जाली ना. ही मिटींग जेन्ना मर्जर डॉक्युमेंट तयार जाले स्पिकरान ह्या डॉक्युमेंटाचो खंयच उल्लेख नाशिल्लो की ह्या डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर आमचे 10 आमदार गेल्या तेंची मर्ज जाली हें खंयच नाशिल्लें. सडनली हे डॉक्युमेंट आमचे कडेन हालींच हातीन पडले आनी तेन्ना कळ्ळें की आमचे कडेन एक अन्याय जाल्लो आसा. आमचे लेटर हेड्स आमचो सील आमची मिनिट्स सगळे मॅनिपुलेट केल्यात. फॉर्जरी जाल्ली आसा. चिटींग जाल्ली आसा. फॉर्ज डॉक्युमेंट्स क्रिएट केल्ले जाल्ले आसात एक खरें म्हणून दाखोवपाचो. सो दीज आर ऑल various offences have been committed by 10 MLAs and various other people. We are claiming themselves to be the part of PCC. या PCC कोण ऑफिस बेरर सुद्दां ना. PCC मिटिंग्स आमचे रेग्युलर जाता. PCC मिटींग ते कोण असतात हे आमचे ऑलरेडी डॉक्युमेंटेड असता. सो अशें की कोणी येवन ती PCC मिटींग म्हणून क्लेम करता. सो ह्या हेचेर आमी आयज पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा की फॉर्ज डॉक्युमेंटाच्या आधारे एविडन्स क्रिएट करपाचे प्रयत्न केल्यात. तितून भितर आमी फॉर्जरी जे अंडर सेक्शन 463 चिटींग 415 यूज ऑफ फॉर्ज डॉक्युमेंट्स एज जेन्युइन डॉक्युमेंट 471 possessing and using counterfeit seal and counterfeited letterhead section 473 476 false evidence create करप आनी false declaration दिवप. ताणी फॉल्स डिक्लेरेशन दिला प्रत्येक आमदारान हे डॉक्युमेंट आनी हे सगळे आसा ते सारखे आसा. सो ह्या हेजेर आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी पुलीस PI कडेन मागला की बेगीन बेगीन इन्वेस्टिगेशन करचें. जे कोण कल्प्रिट्स आसा तांकां इमिजिएटली अरेस्ट करचें आनी तेंचे कडल्यान हे डॉक्युमेंट जे आसात ते पोझिशनाक घेवचे. कारण ते डॉक्युमेंट ओरिजिनल डॉक्युमेंट अजुनूय तेंचे पोझिशनान आसा आनी ते डॉक्युमेंट आनी कडेन ते यूज करपाक शकतात फॉर्ज करून. सो ह्या हेजेर आमी आयज पुलीस कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरीश बाब आता जी तुम्ही म्हणटा फॉर्जरी हे जाल्या सो ती जाल्या सेक्रेटरेट सो ते पर्वरी ज्युरिडिक्शनान पडटा. सो तुमी थंय पर्वरी पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दितले काय म्हणून आमचे हेड जे मेन ऑफिस आसा PCCचे ते पणजे ज्युरिडिक्शन आसता. आमची जर सपोज चोरी जाल्या जावन फॉर्जरी जाल्या ते आमच्या ऑफिसांतल्यान जाल्या. ते खंय व्हरून हें केलें तें नाका आमकां. आमचें ऑफिस खंय सिट्युएटेड आसा इज इन द पेंजीम ज्युरिडिक्शन. सो इट इज द ड्युटी ऑफ पेंजीम पुलीस स्टेशन. तेणी खंय हें करपाचें मागीर कितें हें करपाचें आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा आनी तेंकां मागला की खंयच्याच प्रेशराचेर येनासतना तेणी
डिसिजन घेवच्यो आनी हे क्लियर कळटा की हे फॅब्रिकेटेड अशी मिटींग जावंकूच ना आनी तें कोणाक अधिकारूय ना मिटींग ती कॉल करता आनी तेणी थोडे नांवां जी थोडी यूज केल्ली आसात त्या हेतून प्रसाद आमोणकर म्हणटा ब्लॉक प्रेसिडेंट तो त्याच्या नंतर सुद्दां आमचे बरोबर आशिल्लो तेणें सायन मारल्या प्रपोजल एक जितेंद्र गांवकार म्हणून आसा तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरो तो PCCचो पार्ट जावपाक ना दोगूय PCCचे पार्ट जावपाकूच शकना तितून एकल्यान मारला प्रपोजल एकल्यान मारला सेकंडरी म्हणून आनी तेजेर थंय खूब मेंबरांनी सायन मारलेली आसा म्हणजे ते सायन मारली तो भितर आमकां खबर सुद्दां ना हे लोक आसा काय कितें ते म्हणजे जवळ जवळ 56 लोकांनी कितें तरी ते सायन मारल्यात की ते PCCचे ऑफिस बेरर ना तितूंतलो कोणूच PCCचो ऑफिस बेरर ना आनी हें इन्व्हेस्टिगेशन केले नंतरूच कळटलें आनी त्या खातीर हांव मागला तेजेर बेगांतल्या बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन गिरीश राज्याचे सगळ्यात व्हडले जे न्यायालय विधानसभेन तुमकां न्याय मेळूना तुका कितें दिसता की ह्या पुलीस स्टेशनार तुका न्याय मेळटलो आमकां अजुनूय न्यायदेवतेचेर विश्वास आसा देशाचे सगळ्यांत व्हडले जे कोर्ट आसा तेंचेर आमकां विश्वास आसा हे वेगळ्या वेगळ्या तरेचो प्रयत्न करता BJP राज्यांक ते कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीक काबार करतात कॉन्स्टिट्युशन काबार करतात पूण शेवट न्याय देवता ही सर्वश्रेष्ठ आसा आनी आमकां विश्वास आसा अजुनूय न्याय देवतेचेर की न्याय देवता आमकां न्याय दितली न्याय थोडो आमकां लेट जाता खरो पूण न्याय मेळना आमचो सभापती आसा तो सभापती कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी प्रमाणे वागना तेणें 20 म्हयने काडले आनी ताणें टायम कितलो घेतलो हियरिंगाक आमची हियरिंगां मॅक्झिमम 6 वरां घेतली तांणी एन्टायर 20 म्हयन्याक सो 20 म्हयने खंय आनी 6 वरां खंय म्हणजे हे तांकां जी ऑर्डर कितें दिता हें केल्या ती इमिजिएटली 1 म्हयन्यान जावपाक जाय आशिल्ली त्या ऑर्डर ताणें 20 म्हयने काडली आनी तो म्हणटा आपूण सिविलायज आनी हांव अनसिविलायज सिविलायज कोण जो कायदो जे कॉन्स्टिट्युशनाक रिस्पेक्ट करना डेमोक्रेसीक रिस्पेक्ट करना सुप्रीम कोर्टाक रिस्पेक्ट करना ताका सिविलायज म्हणपाक शकता आनी जे आमी न्याय मागपाक झगडटा आमी अनसिविलियन म्हणटा म्हणजे हेजे लोकांक गोंयच्या लोकांक कळ्ळें कोण सिविलायज आनी कोण अनसिविलायज आता कंप्लेंट कोणाच्या अगेन्स्ट केल्या तुम्ही ती कोणाची सायन आसा तेंच्या काय जे 10 आमदारांनी सायन मारल्यात 10 आमदारांनी डिक्लेरेशन दिल्लें आसा त्या बरोबर 65 लोकांनी सायन मारलेली आसा बाकीचे 65 म्हणजे हे केन्ना PCCचे ऑफिस बेररूच नाशिल्ले ते PCC ऑफिस बेरर म्हणून सायन मारले आसा आमचो एकूय PCC ऑफिस बेरर तेंगेली मिटींग ना आमी रेगुलर अटेंड करतात आनी आमचे मिटिंग्स रेगुलर जाता PCC ऑफिस बेरर मिटींग जाय एक्झिक्युटीव सर्वोच्च न्यायालयान फाल्यां हो इशू तुज्या पिटिशनाचो इशू येवपाचो आसा ही बाब तुमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नदरेन हाडटला डेफिनेटली त्या खातीर आमी पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा मुखारचो जो कायदेशीर बाजू आसा कायदेशीर बाजू घेवन आमी झगडटा सेम तुम्ही हे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करतात आमी आतां सद्याक फर्स्ट स्टेप म्हणजे पुलीस कंप्लेन करप तो आमचो फर्स्ट स्टेप आसा तो फर्स्ट स्टेप आयज आमी केलो